मायनिंग एकदाचे परत सुरू जावचे म्हूण फाटले वर्स जाले गोंयचे गल्ली सावन दिल्ली मेरेन मायनिंग फ्रंट मंत्री पीएमचे उमरे धरून चल्ला. प्रधानमंत्र्याचो अपॉयंटमेंट होच निमाणे इश्यू जाल्लो. मात आतां निमाणे येस आयले एकदाचें. मोदी बरोबर बुधवारा सकाळी मिटींग फिक्स जाल्या. घोडोवन हाडपी खंय अमित शाह. फाल्यां आमकां सकाळची अपॉयंटमेंट दिल्या मायनिंग संदर्भात चर्चा करपाक. जे राष्ट्रीय अध्यक्ष ताका फॉलो आनी तेंच्यांनी हो विशयाचो प्रधानमंत्र्या पर्यंत पावयला. गोंयचे आमी तिगूय खासदार आनी त्या बेल्टाचे काही आमदार आनी मायनिंग डिपेंडंट जे कोण आसा तेंचे खातीर तेंचे एक 2 प्रतिनिधी आमी. आणि मंत्री कोण आसतले गोंयचे सुदीन बी तशे विजय सुदीन? मंत्री कोण ते कारण 3 खासदार आमी आसतले ओके आणि काही आमदार असतले आमचे एक मायनिंग बेल्ट सभापती असतलो. हय हय सभापती असतलो. स्पेसिफिक असे काय मागचे ना ऑर्डिनन्स काढा आणि बेगीन स्टार्ट करावे म्हणून? आणि ते कितें तेंचे कडेन कितें सोल्युशन आसलें ते आमकां सांगतले. आमचे कितें सोल्युशन ते आमी प्रधानमंत्र्या पर्यंत पावयतले. मायनिंग सुरू जायना जाल्यार बीजेपी आड वेंचणुकेंत प्रचार करपाची शिटकावणी मायनिंग पीपल्स फ्रंटान दिल्ली. आतां फुडें कितें तें मिटींगे उपरांतूच थारतलें. आणि ते मिटिंगेन आमचो कितें आमी ऑलरेडी आमी त्या जेन्ना जंतर मंतराचें धरणा जाल्लो त्या वेळार आमी प्रायम मिनिस्टराक हें दिल्लें आसा रिप्रेजेंटेशन. हांव तें रिप्रेजेंटेशन परत ताका याद करता 500 रिप्रेजेंटेशन दितलो आनी दिल्लें आमी आनी परत तुका एक कॉपी दिता म्हणून. आनी ह्या इश्यूचेर सोल्युशन जर मेळना जाल्यार जे गोंयचे लोक आसा ते सामके त्रासान पडटले आनी तांकां विचार करचो पडटलो की बाबा फुडलें इलेक्शन जें आसा तें कितें करप. आमच्या पोटाचो प्रश्न आसा. हें हांव हें सांगतलो की बाबा हो विशय सॉर्ट आवट जालो जाल्यार बीजेपीक त्रास जातले. बीजेपीच्या हय हांव डायरेक्टली सांगतलो कित्याक नाजाल्यार हें कित्याक फटोवन कोणाक उपयोग ना न्ही. जें कितें फॅक्च्युअल पोजिशन आसा तें पीएमा पर्यंत पावोवपाचें म्हजें काम तें हांव करतलों. काँग्रेस म्हणटा हो आनीक एक जुमला. पीएमान फाल्यां एक अपॉयंटमेंट दिता म्हणला तांकां खाण सो तेंचे कडल्यान सोल्युशन जातलें अशें दिसता. हांव चड उलोवपाक सोदता फक्त एकूच शब्दान सांगता जुमला. जुमला. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.